नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका डॉमिनिकाचो सर्वोच्च राष्ट्रीय भोवमान दिवपाची घोषणा. कोविड महामारी मजगती डॉमिनिका देशाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या मदतीची ही परतफेड. संभाजीनगरांत औद्योगिक पार्क उबारून थंय रोजगाराच्यो नव्यो संधी उपलब्ध करतले. प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्र वेंचणूक प्रचारांत केली घोषणा. हेमंत सोरेन सरकार राज्यांत घुसखोरांक आलाशिरो दिवपाक प्राथमिकता दिता. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी अमित शाह हांणी झारखंड वेंचणूक प्रचारांत सोडलें टिकास्त्र. देशभर 71वा राष्ट्रीय सहकारिता दीस मनयलो. गोंयांत आयोजित कार्यावळींत सहकार चळवळींत वांटेकार संस्थांचो जालो भोवमान. आनी आज बाल दिसा निमतान गोमंत बालभूषण पुरस्कार भेटयले. 9 गुणवान भुरग्यांचो बालभवनांत आयोजित कार्यावळींत जालो भोवमान. आनी आतां खबरो विस्तारान. डॉमिनिका देशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका देशाचो सर्वोच्च राष्ट्रीय भोवमान दिवपाची घोषणा केल्या. गयाना हांगा जावपी भारत कॅरिकॉम परिशदे मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका डॉमिनिका अवॉर्ड ऑफ ऑनर प्रदान करतले. कोविड महामारी मजगती डॉमिनिका देशाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मदत करपाक केल्ल्या प्रयत्नांची परतफेड म्हूण हो भोवमान तांकां भेटोवपाचो निर्णय तांणी घेतला. तशेंच ह्या भोवमानाच्या माध्यमांतल्यान दोनूय देशां मजगती समजिकाय वाडोवपाची तांची इत्सा जावन आसा. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकीच्या मतदान प्रक्रियेक आतां फक्त 5 दीस उरल्यात. ह्या फाटभुंयेर सगळे राजकीय पक्ष आपले म्हत्वाचे फुडारी प्रचार कामांत देंवयतात. महायुती वतीन आज तांचो सगळ्यांत लोकप्रिय फुडारी म्हळ्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर प्रचार कामांत वांटो घेतात. आज सगळ्यांत पयलीं तांणी संभाजीनगर हांगा प्रचार सभेत आयोजित सभेत वांटो घेतलो. त्या उपरांत ते रायगडांतल्या खारघर हांगा रॅलींत वांटो घेतलो. त्या भायर मुंबयतल्या शिवाजी पार्क हांगा तांची एक भव्य भौशीक सभा आयोजीत केल्या. संभाजीनगरांत प्रचार सभेत उलयतना महायुतीचे सरकार लोकां खातीर वावर करपी सरकार आसून संभाजीनगरांत औद्योगिक पार्क उबारून थंय रोजगाराच्यो नव्यो संधी उपलब्ध करून दिवपाविशीं प्रधानमंत्र्यांनी घोषणा केली. बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहां काम करेगी. इसके लिए यहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है. और इस सब का नतीजा क्या है? ज्यादा निवेश, ज्यादा कंपनियां, यानी संभाजीनगर और मराठवाड़ा के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा रोजगार. महाराष्ट्र सयत झारखंडांत लेगीत 20 नोव्हेंबराक विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान जातलें. ह्या फाटभुंयेर आज भाजपाचे म्हालगडे फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी झारखंडच्या गिरडी वाठारांत प्रचार सभेत उलोवप केलें. ह्या वेळार झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सोरेन सरकाराच्या धोरणांचेर टिकास्त्र चलयतना हेमंत सोरेन राज्यांतल्या मीन वेवसाय आनी एकंदरीत उदरगतीचेर भर दिवपाचे सोडून घुसखोरांक आलाशिरो दिवपाक प्राथमिकता दितात असो आरोप केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी केलो. हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है. बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है. एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं. उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है. घुसपैठियों को घुसाने.
काँग्रेसी वतीन लोकांचो विश्वास जिखपाचो यत्न करतना जनता परत एकदा आमच्या सरकाराक विश्वासमत दितले आणि हे फावट पयली परस चड मोहब्बतान आमची महायुती वेचून येतली असो विश्वास झारखंडचे काँग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर हांणी दूरदर्शनाकडे उलयतना उक्तायलो। दिल्ली वाली सरकार ने यहाँ की सरकार के साथ की थी, कोविड का भी मामला था और बाकी सारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के भी सारी साजिशें थी, उसके बावजूद डिलीवरेंस बाकी स्टेटों के मुकाबले में बेहतर है। तो उसको देखकर जनता अपने आप इस बार उसी सरकार को, उसी गठबंधन को जिसने डिलीवर किया है उसी को वापस लाने का, और बल्कि पहले से हमें जो फीलिंग है, हमें जो रिपोर्ट है, पहले से ज्यादा ताकतवर तरीके से इस गठबंधन को यहाँ बिठाएंगे। केंद्रीय माहिती आणि वितरण राज्य मंत्री एल मुरुगन हांणी आज पणजेंत जावपी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारीची नियाळ बसका घेतली। हे बसकेंत माहिती आणि वितरण मंत्रालयाचे अधिकारी, गोंय सरकाराचे अधिकारी, गोंय मनरिजवण संस्थेचे अधिकारी तशेंच इफ्फीच्या आयोजनांत वांटेकार जावपी हेर संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो। या बसके वेळार इफ्फीच्या आयोजन स्थळाची तयारी, इफ्फी वेळार आयोजित जावपी कार्यावळी, येरादारीची व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रसार माध्यमां खातीर आराखडो हे विशीं सविस्तर बसका जाली। बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन हांणी इफ्फीच्या आयोजन स्थळांक भेट दिली। अंदू गोंयांत इफ्फीचें आयोजन 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन जातलें। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। अंदूचो गोमंत बालभूषण पुरस्कार वितरण सुवाळो आज बालदिसा निमतान पणजेंतल्या बालभवनात जालो। ह्या सुवाळ्यात गोंयच्या 9 प्रतिभावान भुरग्यांक तांणी वेगवेगळ्या मळार दाखयल्ल्या उत्कृष्ट कामगिरी खातीर बालभूषण पुरस्कारान भोवमानीत केले। ह्या सुवाळ्यात गोंयचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाल्ले। अंदूचो सृजनशील कला सादरीकरणा खातीरचो पुरस्कार ऋषिकेश धवळीकर आनी अभिनव नायक हांकां भेटयलो। सृजनशील कले खातीर उपदेश मडुळकर आनी ओजस वेर्णेकर, सृजनशील लेखना खातीर गार्गी जगदीश शिरोडकर आनी अदिती भगत, सृजनशील वैज्ञानिक नवनिर्मिती खातीर दिवाकर सिंग आनी पूर्वेश बोरकर, जाल्यार खाशेल्या वर्गांत भाविका कुडाळकर हांकां भोवमानीत केल्यात। आपल्या उलोवपांत शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी पुरस्कार जैतिवंतांक परबीं भेटयली। जेन्ना भुरगे अवॉर्ड घेवपाक येतात तेन्ना त्या भुरग्यांक आमी प्रिपेर करपाक जाय की सारके कॅमेराक फेस करपाक, कित्याक ही एक याद जाता, एक फोटो जो हांगा काडटा तो लायफ लॉंग उरतलो। तो फोटो बरो येवपाक जाय, अवॉर्ड उरतलोच, बरोबर ती याद उरपाक जाय। दुसरी गजाल की ल्हान ल्हान भुरगीं, प्रत्येक भुरगे हांगा, इवन द स्पेशल चायल्ड, एक्सप्रेस करप इम्पॉर्टंट। खुबशे फावटी आमकां अशें दिसता की भुरग्यांचेर कसल्या तरेचो अत्याचार जाता, कोण तरी भुरग्यां कडेन वायट वागणूक करता,
आनी ते भुरगे ती वायट वागणूक सांगूंक शकना। त्या खातीर प्रत्येक गोष्ट भुरग्यांक फ्रीली एक्सप्रेस करपाची संवय लावपाक जाय स्कुलांत आनी ती प्रायमरीच्यान और प्रायमरीच्या पयलीं पासून जावपाक जाय। आनी त्या भायर जर भुरगे फुडें सरून आपली कला जर दाखयता ताच्या सारकी दुसरी गजाल खंयचीच आसूंक शकना। फार्मागुडीच्या IIT संकुलांत बॉम्ब आशिल्ल्याची फोनावरवीं म्हायती मेळटकच थंयच्या वसतीघरांतल्या 600 विद्यार्थ्यांक भायर काडून फावो त्या सुरक्षेचो उपाय येवजण्यो केल्ल्याची म्हायती फोंडेचे मामलेदार राजेश साकळकर हांणी दिली। फोंडेचे पुलीस उजो पालोवपी दळ तशेंच बॉम्ब स्क्वॉड घडणूक थळार पावून हे विशीं चड कारवाय करतात अशें तांणी सांगलें। इन्व्हेस्टिगेशन झाला, बॉम्ब स्क्वॉड येयल्ली, सध्या तरी सांगला काय ना सगळीकडे सर्च केले सर। हय, मेन बिल्डींग सगळी केल्या तेंच्यांनी। सो एज पर दॅट तांकां सुद्दां इन्स्ट्रक्शन दिला भुरग्यांक कितें सस्पिशियस कितें दिसता जाल्यार रोखडेच पुलिसांक कॉल करात थ्रू तेंच्या ऑफिशियलांक। आनी आतां एग्जाम आसली सर, ती एग्जाम जातली कंडक्ट खबर ना एग्जाम कॉल जे आयले सर व्हेरीफाय जाला तुमी केला कितें चेक करता पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन। इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा वतीन 18 ते 24 नोव्हेंबर मजगती राष्ट्रीय पुस्तक सप्तकाचे आयोजन जातले अशी माहिती इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझाचे अध्यक्ष दशरथ परब हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या वेळार संस्थेचे सदस्य सचिव अशोक परब हाजीर आशिल्ले। 18 नोव्हेंबर सेंट्रल लायब्ररीचे क्युरेटर डॉ. संदीप तांडेल हांचे हस्तुकी उक्तावण जातले जाल्यार 24 नोव्हेंबराक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हजेरेंत समारोप सुवाळो जातलो अशी माहिती दशरथ परब हांणी दिली। ह्या सप्तका मजगती वेगवेगळ्या कार्यावळीचे आयोजन लेगीत जातले अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ परब हांणी ह्या वेळार दिली। दरवर्षी आम्ही इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा बुक वीक सेलिब्रेशन करता, पुस्तक सप्ताह, आणि तो 18 नोव्हेंबर टू 24 नोव्हेंबर ह्या सप्ताहात वेगवेगळे कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा आणि त्या कार्यक्रमामुळे अनेक ठिकाणच्या लोक हांगा येतात, या कार्यक्रमात सहभागी जातात आणि त्यातून साहित्य आणि कलेची वृद्धी जाता। इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा ही संस्था आज स्थापन जावन 153 वर्षां जाल्ली आसा आणि सुरवातीपासून ती पोर्तुगीज काळात स्थापन झालेली संस्था, पण साहित्य आणि कला या दोन्ही एका प्राधान्य दी आजपर्यंत त्याच वाटेन काम चल्लेलें आसा। शिरोड्या हांगा आज 71व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचे आयोजन जालें। गोय राज्य सरकार, राष्ट्रीय सहकार संघ नवी दिल्ली, गोय राज्य सहकारी संघ आणि राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँक हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। ह्या कार्यावळीत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, खासा निमंत्रीत म्हूण पुणेचे अभिनव शेतकरी क्लबाचे ज्ञानेश्वर बोडके, गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनाचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळे, शिरोडेचे जिल्लो पंचायत वांगडी नारायण कामत आणि हेर सहकार क्षेत्रातले वांगडी हाजीर आशिल्ले। भारतान सहकारी चळवळ अदीक घटमूट कशी करची हे अनुचे सप्तक कार्यावळीचे घोषवाक्य आशिल्ले। ह्या कार्यावळी वेळार सहकार क्षेत्रातल्या जायत्या संस्थांक भोवमानीत केले। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी गोयच्या सहकार चळवळी विशीं उलोवप केलें। सहकारची समृद्धी अमित शाह म्हणिल्लें आसा, आमचे नरेंद्र मोदीजी म्हणटात आनी तुमी आमी सगळे मान्य करतात। सहकारची समृद्धी लक्षात घ्या, ह्या सहकारांतल्यान 15,000 कोटी रुपया हाचो टर्नओव्हर आसा। 15,000 कोटी टर्नओव्हर वर्सा हो टर्नओव्हर सहकार क्षेत्रांतल्यान आसा। आमकां 15,000 वयल्यान तो 20,000 व्हरपाक जाय आनी जमलें जर जाय जाल्यार 20,000 वयल्यान आमकां 25,000 व्हरपाक जाय आनी हें जावपाक शक्य आसा, हें जावंक शकता। खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले पुणेचे ज्ञानेश्वर बोडके हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। गोव्याच्या शेतकऱ्यांनी ऑर्गॅनिक शेतीकडे वळणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जो काय शेतमाल तयार होईल
तो शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणं या मूवमेंटमधून गोव्यातल्या अनेक तरुण शेतकऱ्यांना, शेतकरी महिलांना रोजगार मिळणार आहे. तसंच इथलं सरकार जे आहे हे फार पॉझिटिव्ह आहे या बाबतीत, तर त्यांचाही उपयोग याच्यामध्ये होईल आणि लोकांना विषमुक्त अन्न खायला मिळेल. आज वाढणारे आजार, जे तरुणांमध्ये असणारे प्रॉब्लेम, हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून पुन्हा एकदा रामराज्य आणायचं असेल तर गोव्याच्या या सुंदर अशा भूमीमध्ये, सुंदर अशा वातावरणामध्ये सेंद्रिय शेती आणि थेट विक्रीची चळवळ मोठ्या प्रमाणात सहकारामार्फत राबवणे, यासाठी हा कार्यक्रम अतिशय सुंदर होता. खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसं विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपमात आज वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी 42व्या भारत आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याचे उक्तावण केले. 14 दिसांच्या ह्या कार्यावळीत चीन, इजिप्त, इराण, दक्षिण कोरिया, थायलंड, तुर्की आणि UAE सारखे देश वांटो घेतात. आज सावन 14 दीस चलपी ह्या मेळावो पयले 5 दीस वेवसायीक वेपाऱ्या खातीर उक्तो आसतलो, जाल्यार उपरांत 27 नोव्हेंबर मेरेन सामान्य लोकां खातीर हो मेळावो उक्तो आसतलो. अनुच्या मेळाव्याचो विषय विकसित भारत ॲट 2047 असो आशिल्ले वेपार प्रसार संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप सिंग खरोला हांणी दिली. This year there are about 10 unique features of the IITF 43rd version 2024. It is designed around the Honorable Prime Minister's theme of Viksit Bharat, India at 2047. So this year it is the largest ever participation which we have achieved so far. Almost all the states and union territories are participating, and this has happened only this year. Apart from this, the Bharat Mandapam complex is fully made operational and fully utilized for IITF for the first time. ह्या मेळाव्यात वाटेकार जाल्ल्या उद्योजकांनी दूरदर्शनाक आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. इस बार हमने थीम रखा है माइंड्स टू मिनरल्स टू माइलस्टोन. हम ये बताना चाहते हैं कि मिनरल्स किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट में हाथ बटाते हैं और कितना बड़ा हिस्सा मिनरल्स का है. आप एरोप्लेन से लेके, ब्रिजेस से लेके, डेली यूटेंसिल्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठने के बाद से रात में सोने तक, हर आपके काम में मिनरल्स एंड मेटल्स का हिस्सा होता है. इस बार क्योंकि IITF की थीम विकसित भारत है, हमने विकसित भारत का भी एक कॉर्नर बनाया है जिसमें हम वो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को बता रहे हैं जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स डेवलप कर रहे हैं आगे के लिए, जो अभी से 2047 तक जो हमारा विजन है उसमें वो कार्यकर्ता वो शामिल होंगे. बंगळुरूत आयोजित एका कार्यावळीत उलोवप करतना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी टॅक्सेशन जावं वा औद्योगिक उदरगत जावं लोकांक गरज आसता ती स्थिरतेची अशें सांगतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला लोकांक ह्याच स्थिरतेचो अनुभव आयला अशी खोस उक्तायली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक दिल्ल्या ह्या स्थिरतेच्या भावनेक लागूनच जनतेन सेगीत तिसरे फावट तांकां विश्वासमत दिलां अशें तांणी नमूद केलें. It is the stability factor with which people have realized you want a government to continue its policy.
whether it is taxation policy, whether it is any other policy towards developing the country, encouraging industries, supporting India's own MSMEs, and making sure our agriculture becomes highly productive. There are continuity of policy which each of these sectors want. Globally, there are more than 50 countries which went into election mode this year. Not in more than a few of them, in fact, hardly a few of them had a government come back for the third term post-COVID. He's a Prime Minister who shares his vision, takes a lot of input from the people and also responds actively. भारत फिलिपीन्स संबंध हे लोकशाहीच्या बहुलवादी आचार विचार आणि आर्थिक समानतायेन रुजल्यात अशें मत विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी उक्तायलें. नवी दिल्लीत आयोजित भारत फिलिपीन्सच्या राजनैतिक संबंधाक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर आयोजित कार्यावळीत ते उलयताले. आंतरराष्ट्रीय कायदो नेम पाळपाक दोनूय राष्ट्रां कटिबद्ध आसात अशें तांणी सांगलें. Our relationship has also been a natural beneficiary of India's Act East policy. As we engage ever more closely with the ASEAN and nations beyond, let me recognize that the Philippines is the country coordinator for India. This important anniversary is both a celebration of what we have achieved and a reminder of what lies ahead. Our friendship is truly an enduring one that is now poised to move to a higher orbit. On this occasion, let me thank all those who have contributed to its evolution and let me wish it all success for its future. आज श्रीलंकेत सकाळी 7 वरांसावन सुरू जाल्ली संसदीय वेंचणुके खातीरची मतदान प्रक्रिया सांजे 4 वरांचेर सोंपली. त्या उपरांत मतमेजणीची प्रक्रिया सुरू जाल्या. श्रीलंकेत संसदेच्या 196 प्रतिनिधींचो तशेंच 29 राष्ट्रीय वळेरेंतल्या प्रतिनिधींचो फुडार ह्या वेंचणुकेंत थारतलो. वेंचणुकेंत एकूण 8,800 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात देंवल्यात. तशेंच श्रीलंकेच्या 10व्या संसदेच्या 225 वांगड्यांची पयली बसका 21 नोव्हेंबराक जावपाची अपेक्षा आसा. आज जाल्ल्या मतदान प्रक्रियेंत श्रीलंकेचे सुमारे 17 अब्ज मतदारांनी वांटो घेतलो. आज नेहरू जयंती निमतान देशांत राष्ट्रीय बाल दीस मनयतात. आज नेहरू जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमाचेर घातिल्ल्या संदेशांत तांकां आर्गां ओंपलीं. ते भायर संविधान सदनाच्या सेंट्रल हॉलांत खासा नेहरू जयंती निमतान कार्यावळ आयोजीत जाली. राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी ह्या वेळार फुलां ओंपून देशाचे पयले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांकां नमन केलें. आज दिल्लीत आयोजित जर्मन राष्ट्रीय दीस सुवाळ्यांत विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी वांटो घेतलो. ह्या वर्सा भारत जर्मन वैज्ञानिक सहयोगाचे 50वें वर्स जावन आसा. ह्या फाटभुंयेर उलोवप करतना मंत्री एस जयशंकर हांणी फाटल्या कांय वर्सां सावन भारत आनी जर्मनी मजगतीच्या नात्याक सेगीत बळ आयिल्ल्याचें पळोवंक मेळटा अशी खोस उक्तायली. 2024 also marked the 50th anniversary of Indo-German scientific collaboration. At a time when we are entering an era of AI, semiconductors, quantum computing, and clean and green technologies, it is a motivator of how much more we can do in these domains. The Green and Sustainable Development Partnership that we established a few years ago remains an important platform of cooperation. It has encouraged other initiatives in the domain, especially in green hydrogen. Economic and technology collaboration is naturally at the heart of our relationship. आता पळोवया आयचे तापमान.
पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका डॉमिनिकाचो सर्वोच्च राष्ट्रीय भोवमान दिवपाची घोषणा. कोविड महामारी मजगतीं डॉमिनिका देशाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्ल्या मदतीची ही परतफेड. संभाजीनगरांत औद्योगिक पार्क उबारून थंय रोजगाराच्यो नव्यो संदी उपलब्ध करतले. प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्र वेंचणूक प्रचारांत केली घोषणा. हेमंत सोरेन सरकार राज्यांत घुसखोरांक आलाशिरो दिवपाक प्राथमिकता दितात. भाजपाचे म्हालगडे फुडारी अमित शाह हांणी झारखंड वेंचणूक प्रचारांत सोडलें टिकास्त्र. देशभर 71वा राष्ट्रीय सहकारिता दीस मनयलो. गोंयांत आयोजीत कार्यावळीत सहकार चळवळीत वांटेकार संस्थांचो जालो भोवमान. आनी आज बाल दिसा निमतान गोमंत बालभूषण पुरस्कार भेटयले. 9 गुणवान भुरग्यांचो बालभवनांत आयोजीत कार्यावळीत जालो भोवमान. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.